हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हांणी एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेल्लेकाराचेर 15 कोटींचो डिफेमेशन सूट फायल केला. सध्या कारापूर सरवण येवपी लोधा प्रकल्प स्क्रॅप करचो म्हूण थळावे आंदोलनाक पेटल्यात. कांय दीस फाटीं प्रोजेक्ट डिरेक्टरान स्वता सायटीर वचून थळाव्यांक भेट दिल्ली. जाल्यार आतां कंपनीन स्वप्नेशाचेर डिफेमेशन सूट फायल केला. कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाण कारापूर सरवण चलिल्ल्या लोधाच्या बांदकामाविशीं स्वप्नेशान चुकीचे व्हिडिओ ब्लॉग करून सोशल मिडियार फटीच्यो बातम्यो पसरयल्यात आनी कंपनीचें नांव पिड्ड्यार करपाचो यत्न केला. हे फाटभुंयेर सद्या खातीर हायकोर्टान स्वप्नेश शेल्लेकाराक फुडले सुनावणे मेरेन आनीक वादग्रस्त विधानां करपाचेर मनाय घातल्या. स्वप्नेशान 2024 हे स्टेटमेंट केल्ले, जाच्या संदर्भात हायकोर्टान पयलींच एक जनहीत याचिका पेंडिंग आसा. तशेंच हे स्टेटमेंट पुराव्यांच्या आदारान केल्ले म्हूण स्वप्नेशाच्या आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट. म्हूण स्वप्नेशाक रिप्लाय एफिडेविट फायल करपाक वेळ दिला आनी फुडली सुनावणी 2 जुलयाक दवरल्या. केस घातला बॉम्बे कोर्टान आसा, बॉम्बे हायकोर्टान आसा. सिन्स मॅटर सबज्युडायज आहा, एडवोकेटांनी रेकमेंड केला तुमी मातशे कमीत उलयात ह्या मुद्द्याचेर जो तो खटलो चालू आहा हायकोर्टान. पूण येस, डिफेमेशन सूट घातला 15 crores बॉम्बे हायकोर्टान बाय दी हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिद्धार्थ कांबळी.